पणजे पाट्यावेली ही कला आणि संस्कृती संचालनालयाची बिल्डिंग. भायल्यान ही एक स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग कशी दिसता आणि ती स्टेट ऑफ आर्ट आसपाकूय जाय, कारण थंय सेंट्रल लायब्ररी चलता. मात हे बिल्डिंगेची भितरल्यान सामकी जवतिकाय जाल्या. हे बिल्डिंगेतली एसी चलना कितलोसोच तेंप जालो. आतां हांगसरले बायलां खातीरचे टॉयलेटाची दुरावस्थाय जाल्या. बिल्डिंगेन भितर सरतनाच दावे वटेन बायलां खातीर आनी दादल्यांक खातीर टॉयलेट आसा. तातुंतले बायलांचे हे टॉयलेटाची ही दशा. टॉयलेटाची दारां मोडल्यात. थंय बायलांनी कशें वचप? दार काडून हें अशें कुशीक दवरलां. दुसरे टॉयलेटीचे दाराकूय कुलूप लायला. फाटले कितलेशेच दीस जाले खंय ही अशीच परिस्थिती. सेंट्रल लायब्ररीत पहिल्या मजल्याचेर आशिल्ल्या टॉयलेटीची वायट अवतिकाय जाल्या. फाटलो 1 म्हयनो जालो टॉयलेटीचे दार मोडून कुशीक दवरला. त्याच टॉयलेटी कुशीक आनीक टॉयलेट आसा, पूण त्या टॉयलेटीक कुलूप लायला. लोक त्या टॉयलेटीन पळयतात, दार नाशिल्ल्यान परत भायर येतात. हालीं खून तशेंच मॉलेस्टेशन प्रकरणां वाडपाक लागल्यात. एखादी वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण? सेंट्रल लायब्ररीन हाची दखल घेवन लोकांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सोयी उपलब्ध करून दिवच्यो. तशेंच हजारांनी लोक सेंट्रल लायब्ररीत येतात. तांकां अश्यो मुळाव्यो सुविधा थंय उपलब्ध ना जाल्यार तेमी कितें करचें असो प्रश्न उप्रासता. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर.